बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? येऊ बरे सो टाइम झाला 4 आणि हांगा सगळी जाण बिझी हा. दाखयता कोण किती किती करता. येऊ बरे ती हाय म्हण मरे. हाय गाइस, बॅक टू माय YouTube चॅनल. कम येस. सो आज असा ईद हा. तर तुमका सगळ्यांक म्हणजे माझे मुस्लिम भाव बहिणी हा पळय तांकां सगळ्यांक म्हणटा ईद मुबारक. ऐकता? हाय ईद मुबारक. ईद मुबारक. ऑलरेडी आमगे येयला पार्सल ईदाक. आज मंडे न्ही खायना. आमच्या वयर ती आहा एक मुस्लिम तिने हाडून दिला बिर्याणी. सो फ्रिजीन दवरला. कितें रे? आमकां कितें की बबल्स आहे. दाखयता मातसो राव. ओके सो हांगा जर सगळे बिझी आसा. कोण कितें लॅपटॉपार काम करता. आई थंय हें करताले. दाखयता राव. ते खबरे आहा पळय ते किसताले. हेजे तुमकां रेसिपी येतले आनी 2-3 दिसांनी. शिव हांगा लॅपटॉपाचें काम करता आनी तू कितें करता रे? कितें करता खबरा? एक धाकटीशी बाटली घेतला, उदक घातला आनी हँडवॉश घातला आनी हांगा बलून हें करता खंय बलून खंय बबल. आनी आई सांगू तुमकां का सकाळच्यान भायर पळया वत. काल आमी फोटा गेली इतलो पावस आसलेलो. आयज पळया हां थंय कर हां कर बबल चॉकलेट हां कर. ओके सो सगळे जाण आपल्या आपल्या कामां बिझी आसा. हांव वयता किचनान. आयज तुमकां एक हांव रेसिपी घेवन येयला. एक्चुली जालें कितें काल एक शिवाचो फ्रेंड हुबळी गेल्लो आनी येताना कांदे आनी मशरूम हाडलेले 5 पॅकेट मशरूम. सो ते आयज मशरूम शाकोती केले. सकाळी जेवणाक मशरूम शाकोती आनी मशरूम फ्राय केले थोडे आनी थोडे 2 पॅकेट दवरला हांव की आयज तुमकां रेसिपी शेअर करया म्हणून. एक्चुली म्हाका ते रेसिपी शेअर करपाचे आसलेलेच. सो आयज मशरूम हाडला न्ही तो म्हटलें करया. नाजाल्यार खूब दीस दवरले न्ही फ्रिजीन ते मागीर काळे पडटा ब्लॅक अशें पडटा. तो म्हटलें आयज ते करया. ओके स्नॅक्स स्टार्टर तुमी कितेंय म्हणूं शकता. सो आयज चाय म्हणून जातलें अशें ना. शिव म्हणटा आतां च्या दी आपल्याक 4 जालें थंयसरूच च्या दी खंय 4:20 जाला खंय. ते तो म्हटलें आयज तुमकां मशरूम रेसिपी शेअर करता आनी तुमकां दाखयता कांदे बरे मोठे मोठे कांदे आहा. जस्ट ताका वाऱ्यार घातला कित्याक खबर आहा ते मातशे वले वले आहा ताका लागून. हुबळी गेल्लो न्ही तो हुबळीसून हाडलेले. हांगांतल्यान बरो वारो येता आनी हें पळयात कांदे अशें न्ही मातशे वाऱ्यार घातला. बरे मोठे मोठे आहा हे पळयात. सो थोडे थोडे भितर न्ही मातशे पिड्ड्यार जाला. ते आतां खंयचे पिड्ड्यार जाला पळय ते काडूंक जाय की मुसाक घुंवतात पळयात. सो खंयचे पिड्ड्यार जाला पळय ते काडूंक जाय. आनी हांवें पयर हाडलेले कांदे डेल्फिनोसाक गेले तेन्ना हे पळयात तशें आहा. सो मम्मी म्हटलें हें बरें आहा सुकलेलें आहा. सो म्हटलें आतां हाडला पळय ते पयलीं यूज करया म्हटलें. आनी हांगासर न्ही मम्मीन एक झाड लायला. कसलें गे आई? चूर्ण. तुमकां लास्ट टायम दाखयलेले हा व्हिडिओ. कोण आमकां नेबरान दिल्लेले चूर्ण ताका धाकटेशी मम्मी लायिल्ले आनी पळयात कितले व्हडले आसा चूर्ण. सो चला या किचनान आनी म्हाजे केकाचे सगळे जाले करून आतां हें सगळें काडून दवरूंक जाय सगळें वयर. सो आमकां न्ही हे रेसिपीक न्ही ब्रेड क्रम्स लागता आनी हांव ब्रेड क्रम्स न्ही घराच करता. कित्याक खबर आहा भायर पॅकेटां मेळटा की आमगे ते चड यूज करना न्ही मागीर तशें ते मागीर फ्रिजीन दवर मागीर ते पिड्ड्यार जाता. सो ब्रेड हाडून न्ही ते हांव करता घराडेच जितले म्हाका जाय पळय तितले हांव करता. सो म्हटलें पयलीं हांव तुमकां ब्रेड क्रम्स दाखयता कशें करपाचें ते. ओके सो हांव ब्रेड हांवें काडून दवरला. सो करया आमी पयलीं ब्रेड क्रम्स. हांगासर हांवें घेतला मिक्सी जार आनी हांवें हांगासर एक 5-6 ब्रेड घेतला. अशे पीसीस करून घालया आनी आमकां न्ही हेजी न्ही फायन पावडर करून घेवंक जाय. सो हें पळयात हेका न्ही आतां हांव फायन पावडर करून घेता. सो हांगासर पळयात फायन पावडर जाल्ले आसा. सो आतां ब्रेड क्रम्स न्ही हांगासर एक पॅन घेतला हांवें तेतून ट्रान्सफर करता. सो आमी चाय पिवंक बसला. आयज बेगिना जालें आमची च्या. थंय पळयात आं दवरला कायलींक घालून. म्हटलें चाय पिया पयलीं. आनी आयज न्ही हेका कॉल केलेले जे आमगे ते वॅक्यूम क्लिनर चलना न्ही तो आयज येता म्हटलेलो तिना येवंक ना आयज. येवच्या पयलीं कॉल करता म्हजे कडेन. आमी वाट पळयता तो येतलो काय ना केन्ना येता म्हणून. सो पळोवया फाल्यां बी येयल्यार पुरो आसतली. एक्चुली आयज येयल्यार पुरो आसतली. आपण घेतलें तेणी येतलो बट आयज येता म्हटलेलें तिना. आयज म्हाका दिसना तो येतलो असो न्ही. आयज येवचो ना तो फाल्यां बी पळोवंक जाय. ओके चला चाय पिता मातशें. आयज बेगिना गेला च्या शिवाका लागून.
म्हाका बी चाय पिता आणि मग इथे करी आम्ही ब्रेड आम्ही वाटून दवरला पावडर करून दवरला केले टीचर्स ना वो चाय येता चाय टीचरी चाय मेळटा स्कुलान म्हाका देते हेका चाय जाय स्कुलान मग शिकोवंक वयता न्ही टीचर भुरग्यांक टीचरी सांग मला आपल्याक च्या दी म्हणून तांकां च्या मेळटा न्ही स्कुलान टीचरी हेका च्या दाखय हेका आमी च्या दिता म्हणजे चड दूध घालता आणि त्या दिता आमी च्या ही ताका आवडटा इल्लीशी पितो ताका लागून सांजची पिना सांजची च्या पिना आयज बापूय आसा म्हणून पिवपाक बसला ना केन्ना च्या पिना सांजचे तो बापाय वांगडा तेजे नखरे चड ओके चला च्या पिता मागीर करी आमी फुडलो प्रोसेस सो हांवें न्ही पॅन दवरला गॅसीर आतां न्ही आमकां हे ब्रेड क्रम्स न्ही फ्राय करून घेवंक जाय लो फ्लेमीन न्ही आमकां एक 10-15 मिनटांनी हेका फ्राय करून घेवंक जाय जो पर्यंत ते क्रिस्पी जायना मातशे ते क्रिस्पी जातले ओके आनी कंटिन्युअसली कशें स्टर करत राव मदीं मदीं आनी फ्लेम हा पळय मिडियम दवरात की हाय फ्लेमीन दवरनाका ना कितें जातलें बरा ते सकयल सकयल बर्न जातलें सो हेका न्ही हांव 10 ते 15 मिनटां बरें फ्राय करून घेता सो हांगासर न्ही एक 15 मिनटांनी हांवें लो फ्लेमीन हेका बरें फ्राय करून घेतला आनी हें जाल्लें आसा फ्लेम हांगा बंद करता सो हांगासर न्ही ब्रेड क्रम्स रेडी आसा अशें तुमी करून न्ही आतां हें न्ही बरें थंड जावंक जाय ओके आतां सद्या गरम आसा बरें थंड जालें की तें मागीर अशें कुरकुरीत जातलें आनी तुमी अशें न्ही ब्रेड हाडून करून तुमी दवरूं शकता बरें एअर टायट कंटेनर घेयात घालात आनी फ्रिजीन दवरात एक 3 to 4 मंथ न्ही तुमी ताका यूज करूं शकता ओके ब्रेड क्रम्स हांव कितें करता म्हणजे मार्केटांतल्यान हांव ब्रेड क्रम्स हाडना कित्याक आमगेर यूज जायना ते ताका लागून इफ केन्नाय म्हाका रेसिपी करतना सपोज जाय न्ही हांव अशें ब्रेड घेता पावडर करता फ्राय करता आनी यूज करता ओके पळयात हें जाल्लें आसा ताका न्ही बरें थंड जावंक दवरुया सो ब्रेड क्रम्सचे प्रोसेस जाल्लो आसा आतां आमी करुया फुडलो प्रोसेस सो हांगासर पळय हांवें मशरूम घेतला हांगासर न्ही हांवें 2 पॅकेट मशरूम घेतला ओके आनी एक हितून न्ही हांवें उदक घातला ओके आतां हें मशरूम आमकां न्ही बरें क्लीन करून घेवंक जाय सो आतां हितून घालता हांव मीठ एक व्हडलो चमचो मीठ घालता आनी ताका न्ही बरें अशें मिक्स करून घेयात मातशें उदक न्ही चाकून पळयात मातशें मीठ लागोंक जाय हां सो आनीक थोडेशें मीठ घालता हांव सो आतां घालया आमी मशरूम सो आतां न्ही आमकां हें बरें अशें वॉश करून घेवंक जाय कित्याक खबर हितून न्ही मातशें माती बी लागली आसता न्ही तो मिठाच्या उदकान न्ही हेका बरें धुवन घेवंक जाय सो अशें हातीन ताका बरें अशें क्लीन करात सो हेका न्ही हांवें हातीन बरें अशें क्लीन करून घेतला आतां हें उदक उडोवंक जाय आनी परत ताका थंड उदकान न्ही म्हणजे थंड उदक घेतला हांवें ना सो परत एकदां न्ही 1-2 वेळा वॉश करया सो हेका न्ही तें पयलींचें उदक उडोवन न्ही मागीर ताका एक 2-3 टायम्स न्ही बरें ताका अशें आमी वॉश करून घेतला ओके आतां दाखयता तुमकां फुडलो प्रोसेस सो आतां न्ही आमकां हें स्टॉक हा पळय हें काडून घेवंक जाय पळय अशें आमकां काडून घेवंक जाय आनी हे जे आवटर जे स्कीन हा पळय तेय आमकां काडून घेवंक जाय हें पळयात अशें आमकां न्ही काडून घेवंक जाय ओके सो तो पर्यंत न्ही हांव सगळें हे क्लीन करून घेता आनी म्हणजे आवटर कवर हा पळय काडून घेता हांव सो हांगासर पळयात मशरूम हांवें क्लीन करून घेतला आनी हे जे स्टॉक हा पळय हे आमी यूज करतले रेसिपीन पण सगळे आमी स्टॉक न्ही यूज करचे ना ओके थोडे दवरतले जे उरतले पळय तुमी फ्राय करून ते खावं शकता ओके वेस्ट करनाका हांवें चॉपर घेतला आतां तातूंत घालता कांदे सो हांगासर हांवें 2 कांदे घेतला आनी आमकां न्ही हितून न्ही चॉपरच यूज करूंक जाय कित्याक खबर हे न्ही आमकां फायन चॉप करून घेवंक जाय कळ्ळें सो हांगासर न्ही हांवें 2 कांदे घातला हांवें हांगा 2 पॅकेट यूज करता न्ही हांव मशरूम ताका लागून हांवें चड कांदे घेतला 2 घेतला इफ तुमी 1 पॅकेट घेवन सपोज यूज करता हे रेसिपी हे स्टार्टर जाल्यार तुमी 1 कांदो घेतला आतां सो हांवें हांगा 2 घेतला सो आतां घालता एक 7 to 8 लसूण सो आतां घालता 1 इंच आलें सो आतां एका बरें आमी चॉप करून घेवया जाल्ले आसा हे पळय फायन चॉप जाल्ले आसा हेका एक प्लेटीन काडून घेता सो आतां हे सेम चॉपरान न्ही हांव घालता हाफ कॅप्सिकम सो आतां घालता हांव मशरूम स्टॉक सगळें घालचें ना हांव थोडेशें घालतलें हे पळयात
आणि जे आता उरला पळय हांगासर हेका तुम्ही मसाला लावून फ्राय करून खाय बरें लागता. सो जे फायन हेका चॉप करून घेता. माझे हात दुखले हो आयलो पळय पावर पळय हांगा पळय. हां सामोसा खाला खंय काल खाल्ले सामोसा. हात दुखता येईल ताका लागून. तुका दुखना कर कर दुसरा कर. सो हे पळयात जाल्लें आसा. हेका एक प्लेटींग काडून घेता. असं न्ही हांवें पॅन दवरला. तातूंत घालता 2 व्हडलो चमचो तेल. सो आतां आमी घालया कांदो आनी आमी आले लसूण चॉप करून घेतला पळय ते घालता पयलीं. सो आतां न्ही फ्लेम अशें हाय दवरात आनी एका न्ही बरेशे ब्रावन कलर येयसर न्ही आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही पळयात कांदो न्ही लायट ब्रावन जाल्लो आसा. आतां आमी घालया कॅप्सिकम आनी ते स्टॉक घालून कट केलेले पळय ते घालता. मीठ घालता चवीनुसार आनी बरें एका मिक्स करून घ्या. आतां एका न्ही एक बरें 1-2 मिनटांनी बरें एका कूक करून घेवंक जाय. सो एका न्ही हांवें 2-3 मिनटांनी बरें कूक करून घेतला. सो आतां घालया आमी एक 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून ब्लॅक पेपर पावडर. सो आतां घालता 1/2 टीस्पून हे चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून घालता आतां धनिया पावडर, कोरिएंडर पावडर. बरें हेका न्ही मिक्स करून घ्या. बरें एका मिक्स करून न्ही आमकां एक 2 ते 3 मिनटांनी एका बरें कूक करून घेवंक जाय. सो हांगासर एका न्ही 2-3 मिनटां बरें कूक करून घेतला. सो फायनल घालया आमी चॉप केलेले कोरिएंडर. बरें मिक्स करा. सो हांगासर पळय गॅस बंद करता आनी आमचें स्टफींग रेडी आसा. आतां हेका न्ही बरें थंड जावंक जाय. बरें थंड जावपाक हेका दवरता सायडीन हांव. हांगासर न्ही मिक्सचर न्ही बरें थंड जाल्लें आसा. सो हांगासर हांव घालता चीज. अमूल चीज घेतला हांवें प्रोसेस चीज ते ग्रेट करून घालता. सो हांगासर पळय हांवें चीज ग्रेट करून घेतला. आतां हें न्ही बरें आमकां मिक्स करून घेवंक जाय आनी हें मिक्सचर आहा पळय बरें थंड जावंक जाय. थंड जालें की मागीर चीज अशी ग्रेट करून घालात. सो आतां आमी करया फुडलो प्रोसेस. तो एक मशरूम घेता हांव आनी जे स्टफींग आहा पळय हांगा स्टफ करता. बरें ताका अशें प्रेस करात. मागीर आनी एक मशरूम घेता. सो तुमकां एक करून दाखयता हांव. पळय अशें. सो आतां हें जे सेम सायज आसता पळय ते घेयात आनी ताका अशें बंद करात. बरें प्रेस करात आनी कितें एक्स्ट्रा भायर येतलें पळय अशें काडून घेयात. ओके. सो हांगा हें मातशें सायज मोटें आसा म्हणून हांव न्ही हांगासर 2 टूथपीक घालता. इफ धाकटें आसलें जाल्यार तुमी 1 टूथपीक घाला. हें पळयात अशें. हें पळय. सो अशें आमकां रेडी करून घेवंक जाय. तो सगळें हांव न्ही पयलीं रेडी करून घेता. सो हें पळयात सगळें हांवें करून घेतलां. ओके. आतां आमी करया फुडलो प्रोसेस. सो हांगासर हांवें बावल घेतला. आतां तातूंत घालता 3 व्हडलो चमचो मैदा. सो आतां घालता 3 व्हडलो चमचो कॉर्नफ्लावर. सो आतां घालता थोडेंशें मीठ घालता हितून आनी उदक घालून न्ही आमकां एक बरेंशें एक सेमी थीक न्ही बॅटर करून घेवंक जाय. चड पातळ करनाका. एक सेमी थीक बॅटर करून घेयात. सो हांगासर पळयात बॅटर रेडी आसा. चड दाट ना पातळूय ना. ओके. हें पळया अशें आमकां बॅटर करून घेवंक जाय. ओके. सो चला करया आमी आमचो लास्ट प्रोसेस. तो पयलीं हांव एक मशरूम घेता आनी जे आमी मिक्सचर केला पळय कॉर्नफ्लावर आनी मैदा तितून बरें डीप करून घेयात आनी समतेत ब्रेड क्रम्स आहा पळय तितून घालपाचें आनी बरें ताका न्ही अशें कोट करून घेवंक जाय. हें पळय अशें. प्लेटींग काडून घेता आनी सगळें न्ही हांव करून घेता. मागीर ताका लास्टाक फ्राय करपाचें आनी अशें तुमी कोट करून न्ही ताका तुमी एक डब्यान घालून न्ही डीप फ्रिजीन तुमी दवरूं शकता एक 1 मंथ पर्यंत. ओके. जेन्ना जाय तेन्ना तुमी काडून ताका फ्राय करूं शकता. ओके. सो बरें ताका डीप करून ब्रेड क्रमांनी बरें ताका डीप करा.
आपल्यात रेडी आसा अशें तुमी करून न्ही बरें एअर टायट कंटेनर डब्यांत घालून तुमी डीप फ्रिजीन दवरूं शकता आनी जेन्ना तुमकां जाय काडून तुमी हें फ्राय करूं शकता. ओके हांगासर हांवें दवरला म्हाजें छोटू कढाई. ओके तेल बरें गरम जावनी असं न्ही तेल बरें तापलेलें आसा. आतां फ्लेम अशें लो करता आनी जस्ट एक दोन दोन घालून फ्राय करतलें कित्याक म्हाजें छोटू कढाई आहा ताका लागून जस्ट दोन दोन घालता आनी ताका फ्राय करून घेता. बरें ताका न्ही एक गोल्डन कलर येयसर न्ही ताका बरें फ्राय करून घेवया. जस्ट हांवें दोनूच घातला आनी ताका फ्राय करता. जेन्ना तुमी हें फ्राय करतले पयलीं फ्लेम म्हणजे तेल बरें गरम करून घेयात मागीर लो फ्लेमीन न्ही हेका फ्राय करून घेता. हाय फ्लेमीन ताका फ्राय करनाका कित्याक न्ही भितर मशरूम बी न्ही बरें कूक जावंक जाय की भितरली भाजी जरी कूक जाल्ली आसा फक्त मशरूम बरें कूक जावंक जाय. सो हांगासर पळयात बरें असो गोल्डन कलर येयल्लो आसा आनी हें फ्राय जाल्लें आसा. आतां काडून घेता. पळया अशें ब्रावन जायसानी आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. एक लो फ्लेमीनी आमकां एक 5 मिनटांनी एका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हें जाल्लें आसा आनी बाकीचे सगळे आपण आतां फ्राय करून घेता. सो हांगासर पळयात सगळे फ्राय जाल्ले आसा आनी गॅस सगळे क्लीन पुसन काडले. सगळे ऑयल पडलेलें आनी 2 बर्नर घातला हांवें हांगासर उदकान म्हणजे ऑयल पडलेलें आनी हें पळय खावया मरे. शिव आसलेलो वदोळ म्हाका खबर ना ताका इव्हेंटाक तो वयतलो म्हणून आयज. आतां मदलो तो आकाशात हाडटा म्हणून इव्हेंटाक तो गेलो तो इव्हेंटाक. सो ते मागीर जावं नासलें भाजोन तो पावलो आपूण येतलो मागीर जेवपाक 9 सुमार तेन्ना आपल्या ओवनान गरम करून दी खंय आपूण तेन्ना खातलो खंय. सो चुकलो ताका म्हाका खबरूच तो इव्हेंटाक वयता म्हणून ताका लागून हांव करपाचें बेगिना बेगिना म्हाका 5:30 सांगता आपूण 6 वयता म्हणून. सो जाल्लें आसा हें पळयात बरें टेम्पटींग जाला. एक तुमकां आनी हांव अशें कट करून दाखयता. ओके सो तुमकां आनी हांव हें कट करून दाखयता. आनी चीज न्ही मातशें हांगासर न्ही मेल्ट जाल्लें आसा. तो अशें कट करून दवरपाचें आनी खावपाचें. म्हणजे फूल अशें खावप ना तें अशें कट करपाचें आनी दवरपाचें खावपाक. सो तुमकां आनी खावूंक सांगता वच. अरे ना काडी खावशी काडी खावंक खा. रितू सांगता तुमकां खावं ना 1 मिनीट. ओके मम्मी बसला खावपा हांगा. सो बेगिना बेगिना कट करता. अरे चला काडी बिडी खावशी. हय धड न्ही काडी बी खावशी खावूंक सांग. हां हांव येता खा तुमी खावूंक सांग बरें ना. सो सांग बरें ना मरे. हय आनी गरमेन नाका आतां करपाक. इतले गरमी स्टार्ट जाले परत 2 दीस काल बरो पावस पडलो. मुद्दम तुमी करून पळयात बरें लागता. बेस्ट आसा. थोडे मशरूम अशें मोठे पण आसलेले आवडले गे. बरें जाला मुद्दम तुमी ट्राय करात. आनी हेका म्हणटात मशरूम ड्युप्लेक्स. मशरूम ड्युप्लेक्स म्हणजे 2 मशरूम घालून करता न्ही मशरूम ड्युप्लेक्स. ओके बरें जाला. हें म्हाजें इन्वेंशन न्ही हा रेसिपीज. हांवें शुनातान एक इव्हेंटाक खाल्लेलें खंय असलें सो तेन्ना म्हाका कर म्हटलें. सो शेअर कराय म्हटलें तुमकां आनी हांव करून पळोवया एकदम बरें आहा. ओके सो खाता थोड्या वेळान मेळटा तुमकां. ओके चला कितें खावपाच खा. सो ओदोळ आमी खाऊन न्ही कांय व्हिडिओ करूंक ना. ऋतिकाचे स्टडी करताले दी. अरे स्लो कर रे. शिव आत्ता येयलो 9:30 जाली. आतां जेवपाक म्हाका तें दी 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 दी. आतां डिनरचो टायम आमचो. पाव आयज आसा पाव आनी मशरूम शाकोती आनी आयज केला पळय हांवें मशरूम ड्युप्लेक्स. शिव आतां खाला खंय इव्हेंटाक खुबदां सो ताका लागून केला हांवें आयज. सो खावंक सांगतलो कांय कंप्लेंट करता का काडी बिडी खावशीत म्हूण तोंडाक घातलें. आत्तां ताका ओवनान घालून न्ही गरम करून दिला हांवें. तुजो किरा बोवाळ रे ऋतुवाचो बोवाळ पळय तुजो जेवपाक. ताट चेंज केलें. हां शिवा सांग कशें जालें तें. बरें आहा. तुका जाय ऋत्वीक जाय म्हणटालो ओदोळ जाय मशरूम. बरें आहा
सांग सगळ्यांक ट्राय करा म्हणून. गरम हा सावकाश. अरे आता ओव्हनान गरम केला रे. चला जेवून घेता म्हणजे रातचे जेवण आमचे. तुमकां खबर आहा न्ही रातचे आमी अशी जेयना. हांगासर आसा मशरूम शाकुती. हे पळयात मशरूम 5 पॅकेट हाडलेले मशरूम सगळे खाली केले आयज. कित्याक ते पिड्डे आता मशरूम ताका लागून आयज सगळे मशरूमूच. आणि पाव. चला जेता आमी जेता पाव खाता. आयज सगळे मशरूम. म्हाका कोणें कमेंट केला गरम मसाला रेसिपी शेअर कर म्हणून. सांगता मागीर हांव जेवन येता. ओके चला आयज पाव सारकी सॉफ्ट आहे पळय. केन्ना हार्ड आसता आयज सॉफ्ट आहा. आणि मशरूम शाकुती आसूं चिकन शाकुती आसूं तेन्ना तेतून न्ही पाव बरें लागता. शिता इतलें बरें जायना पण पाव. सो हांव एकूच पाव घेता रातचें पोट भरलें. ओके जेता मागीर मेळटा. सो जालें आमचें डिनर रातचें. सो विडियो एंड घेवपा येयला. पयलीं एक तुमकां कमेंटचे म्हाका रिप्लाय दिवंक जाय. म्हाका न्ही एक कॅटी म्हणून अशें नांव आसा. कमेंट केलेलें की वाय डोंट यू शेअर द टिप्स अँड ट्रिक्स ऑफ केक मेकिंग शेअर्ड बाय जोसेफीन फर्नांडीस विथ युअर यूट्यूब फॅमिली. पळय आता तेणें म्हाका म्हणजे केक कशें करपाचे टिप्स अँड ट्रिक्स तेणें म्हाका शेअर केला. सो हांवें चिंतलेलें की तुमकां शेअर करया म्हणून पण म्हाका तेणें सांगलें की शेअर करनाका म्हणून. कित्याक आफ्टर द बिझनस न्ही सी हांव काय केकाचे बिझनस करचें ना. इफ तेणें म्हाका शेअर केलें न्ही कांय प्रॉब्लेम ना की हांव काय केकाचे बिझनस करचें ना. सो थोडो अशें आसतलें की ते टिप्स अँड ट्रिक्स फॉलो करतले फक्त तेज्या बिझनसाक म्हाका प्रॉब्लेम जावपा नाका. सी कळ्ळें न्ही कोणाच्या पोटा अशें पांय मारून लोकांचे बिझनस अशें हें करपाक म्हाका आवडचें ना. सो म्हाका तेणें सांगलां शेअर करनाका म्हणून. सो ताका लागून न्ही हांव शेअर करचें ना. ओके तुमी बेजार जायनाका. सो तुमी समजूं शकता न्ही आफ्टर बिझनसान कशें कितें आसता तुमकां खबर आहा हय का न्ही. ओके कॉम्पिटिशन आसता हय का न्ही तुमकां सगळें खबर आहा. तुमकां सांगपाची गरज ना. सो तुमकां सांगया म्हटलें की तुमी म्हणटलें की हांवें शेअर करुना म्हणून. सो म्हाका तेणें सांगलां की शेअर करनाका म्हणून टिप्स अँड ट्रिक्स. ओके तो समजून घ्या तुमी. ओके बेजार जायनाकात. ओके सो कोणाचे बिझनस बरें चलो अशें म्हाका जाय. कोणाचे अशें बिझनसा अशें कळ्ळें न्ही म्हणजे आजकाल कॉम्पिटिशन बी आसता वयर सकयल पळयता कॉपी करता हें करतात. सो तें नाका म्हाका. सो ताका लागून हांव शेअर करचें ना. ओके सो आनी एक आसा सीमा मेस्ता म्हणून. तृप्ती प्लीज शेअर गोवन गरम मसाला. आमगे गोवन गरम मसाला करनात. पयलीं मम्मी करताली बट इतलें आमकां टेस्ट ना न्ही गे. आमकां इतलें आवडना. करताले पयलीं इतलें आमकां आवडना खरेंच. करी बी कांयच बरें जाना रे. जे आतां आमी गोवन गरम मसाला हाडटा पळय कोणा कडसून तो आसता गिरी. तो मसाला मागीर पीठ बीठ सगळें सप्लाय करता. हेज्या पयलीं हांवें तेजो नंबर शेअर केला प्रमाणीत मसाला म्हणून. सो आमी तेजे कडसून गोवन गरम मसाला घेता आनी तेजे बेस्ट म्हणजे 100 आउट ऑफ 100 दिता हांव. इतलें तेजें बरें आसता. आयज तुमी पयलें आसलें मशरूम करी ते मसाला घालून केला आमी. सो तेजे मसाला तुमकां सांगू म्हाका दिसता आनी खंयच मेळचें ना तेजे इतले गरम मसाला. इतले टेस्टी आसता. सो जितले लोक आमगेर येयला खावन गेला पळय सगळ्यांक हे मसाला आवडटा. सो सीमा हांव ते मसाला करना आनी आमगे गोवन गरम मसाला करना. इफ तुका तुजो नंबर जाय तो म्हापसा मडगांव पणजी परवरी सगळ्यांक तो होम डिलिव्हरी करता. म्हणजे घरा हाडून तो मसाला दिता. फक्त मसालाच न्ही सगळें पीठ गव्हाचें पीठ नाचण्याचें पीठ आनी कसं कसं बारीक ज्वारीचें पीठ मागीर आम पन्ना हें तें शरबत बिरबत सगळें A to Z हेडे मेळटा. लोणचें पिकल सगळें मेळटा. सो तुका जाय जाल्यार नंबर दिता. तेजे कडसून गरम मसाला ते घे आनी ट्राय कर. तुका तो खूब आवडटा रे. चिकन करी आसूं मागीर अशें मशरूम चण्याचो रोस बीस एकदम बरें जाता. ओके सो त्याला थोडेशें नांव घेता आनी बड्डे आसा. बड्डे सांगता कोवाचें तें तुमी ताका पयल्या तुमी ताका मेळात ताका लागून सांगता. सो पयलीं हांव नांवां घेता. नीतू सुरतवाला बेसिलिया पेरेरा दीपा नाईक एना एस्मी रॉड्रिगीज ध्रुव राठे लीना रॉड्रिगीज गीता आमोणकर प्रगती दुरी सुएना फर्नांडीस डॉमिनिक डायस आनी युफेमिया रॉड्रिगीज. युफेमिया रॉड्रिगीज म्हणटा म्हाजें नांव घेवकूच ना मुगो सॉरी आं. ओके युफेमिया रॉड्रिगीज. सो आयज नांव आसा आनी आयज बड्डे आसा. तुमी ताका मेळा आमच्या घरा येयला. ओके फाल्यां ताजो बड्डे आसा आनी तें नांव आसा मिशेल. यो मिशेल विश करया आयलो जावन हॅपी बर्थडे. हांव मरे पयलीं हांव म्हणटा. ओके तो आसा आयज
मिशेलाचो बर्थडे. सो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर. गॉड ब्लेस यू विथ अ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरे दवरचे आनी जे कितें विश आहा पळय सगळें देवान पुराय करचे आमी हेच देवा कडेन मागता. आनी आयचो डे बरे भशेन सेलिब्रेट कर. आमी येता न्हय रुची. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे मिशेल. Happy birthday and many blessings to you. Make all the wishes come true. सगळे विश तुझे पुराय जावचे. शुनर आयज शुनर आसा यो न्ही मिशेला विश कर न्ही. हॅपी बर्थडे मिशेल. आई यो हॅपी बर्थडे म्हण तू. ती म्हणटा पळय आपूण की बर्थडे तुमकां कळचें ना पळय. यो गे हॅपी बर्थडे म्हण मिशेलाक. विशाल हॅपी बर्थडे. हांगा यो न्ही पळय थंयच्या बड्डा हॅपी बर्थडे म्हण. हॅपी बर्थडे विशाल. विशाल न्ही गे मिशेल. विशेल तू फक्त हॅपी बर्थडे म्हण. हॅपी बर्थडे. तिका ते मिशेल नांव घेवपाक कळना. ती विशेल पिशेल करता. ओके आयचो डे बरे भशेन एन्जॉय करात. ओके सो आयज एकूच बर्थडे आहा मिशेल. हय ओके सो चला आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो लायक करात आणि टिप्स अँड ट्रिक्स शेअर करना म्हणून बेजार जायनाकात. या ती समजून घेयात. ओके सो बाकी कितें पावच्या टिप्स अँड ट्रिक्स हांव सांगता. ओके सो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो आणि रेसिपी ट्राय करात हां. बेस्ट लागता ना. येस व्हेरी टेस्टी. बरें आसलेलें. ओके सो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आणि चॅनला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. बाय.